नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी अशोक चव्हाणाचो काँग्रेसीक गुड बाय। फुडली राजकीय दिका 2 ते 3 दिसां भितर थारायतलो। राजीनाम्या उपरांत दिली प्रतिक्रिया। म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाक कर्नाटकाक मेळटा येस। इंटरलॉकेटरी अर्जावरवीं मागिल्ली एकठांय पळोवणी अजून ना। राजेंद्र केरकाराची खंत। गोवा वेला भिरांकूळ अपघात। चारचाकीन एका पिकपीक जोरान दिलो धपको। चालक गंभीर जखमी। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। मडगांवच्या उपनगराध्यक्ष पदा खातीर मंगळारात जातली वेंचणूक। अर्ज दाखल करपाचो आयज निमणो दीस। कारापूर पंचायत वाठारांतली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक जालें इबाड। उदका पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करची थळाव्यांची मागणी। आनी फाशीची शिक्षा दिल्ल्या निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांची कतारान केली सुटका। भारताची कूटनीती थारली यशस्वी। आता पळयात खबरो विस्तारान। काँग्रेसीन म्हाका महत्वाची पदां दिली, मात आपणे लेगीत पक्षा खातीर खंयच उणें काम केल्लें ना। म्हजो काँग्रेसी वांगडा आतां कांयच संबंध ना। आपणे पक्षाचो वांगडी पदाचो तशेंच आमदार पदाचो राजीनामो दिला। म्हजी काँग्रेस पक्षाविशीं कांयच तक्रार ना। हांव काँग्रेसीच्या हेर आनी खंयच्याय आमदारांच्या संपर्कांत ना। तशेंच सध्या तरी म्हजी खंयच्याच पक्षा वांगडा चर्चा उलोवप सुरू ना, अशें अशोक चव्हाण हांणी म्हणलां। काँग्रेस पक्षाक राजीनामो दिल्या उपरांत अशोक चव्हाण हांणी ही प्रतिक्रिया दिल्या। मी काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत मी प्रामाणिकपणे पक्षाचं काम केलेलं आहे। मला कुठलाही तक्रार कोणाबद्दलही करायची नाही आणि मी कोणाबद्दल व्यक्तिगत माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारची वेगळी भावना नाही। मी प्रामाणिक जोपर्यंत काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत प्रामाणिकपणे पक्षाचे काम केलेलं आहे। यापुढची राजकीय दिशा मी 1-2 दिवसामध्ये निर्णय घेईल। अद्याप मी ठरवलं नाही मला काय अवधी लागेल। 2 दिवसामध्ये मी माझी राजकीय भूमिका पुढची काय असेल याबद्दल निवेदन निश्चित करणार। भाजपची कार्यप्रणाली मला अद्याप माहीत नाही। भाजपमध्ये जाण्याचा अद्यापही मी कुठलाही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवसामध्ये मी राजकीय भूमिका माझी स्पष्ट करेन। गोष्टीला काही कारण असलंच पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीला कारण असलंच पाहिजे असं काही नाही। मी अनेक वर्षापासून पहिल्यापासून आज म्हणजे माझ्या जन्मापासून ते आज सगळ्यांपर्यंत मी मला अन्य पर्याय पाहिले पाहिजेत असं मला वाटलं आणि म्हणून मी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिलेला आहे। कळसा बंडुरा प्रकल्पांतल्यान कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुवणायलां। कर्नाटकान जें उदक घुवणावन वेलां ताची एकठांय पळोवणी करपाची मागणी गोंय सरकारान इंटरलॉकेटरी अर्जा वरवीं केल्ली, मात पळोवणी अजून मेरेन जाल्ली ना, अशें गोंयचो पर्यावरण तज्ञ प्रोफेसर राजेंद्र केरकार सांगता। म्हादय प्रश्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयात फुडली सुनावणी आतां थेट ऑगस्टांत जातली। मात सोमारा प्रवाहाची बसका जावपाची आसा। ते बसकेंत लेगीत हाचे बाबतींत अजेंडात कांयच नमूद केल्लें ना। कर्नाटक वेगवेगळ्या मार्गान म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाक नेटान यत्न करता आनी तांकां यशूय मेळटा। आयकात गोंयचो पर्यावरण तज्ञ प्राध्यापक राजेंद्र केरकारांचें म्हणणें। उपरांत मागीर सर्वोच्च न्यायालयात हेचेर निर्णय घेवपाचो आसा। एकंदर हे जर प्रकरण पळयलें जाल्यार आमकां चित्र जें आसा हें खूब बिकट अशें चित्र गोंयच्या दृश्टीन दिसता। कित्याक आमची म्हादय जी आसा, ज्या म्हादयक वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकार तरातरांची नाटकां करीत आसा आनी कळसा जो प्रकल्प तेंचो कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी अंडरग्रावंड आनी ओपन कट कॅनल चॅनल जे आसा, भुयारी मार्गांतल्यान तेंच्यांनी उदक व्हरपाची वेवस्था जी आसा ही पुराय केल्लेली आसा आनी पावसाच्या दिसान हें उदक आसा हें वयता आनी गोंय सरकारान इंटरलॉकेटरी एप्लिकेशन जें आसा 2018 फायल केल्लेलें आनी त्या एप्लिकेशनान तेंच्यांनी मागणी केल्लेली की सर्वोच्च न्यायालया कडेन की जॉयंट इन्स्पेक्शन
जावचे हे जर जॉईंट इन्स्पेक्शन झाले जाल्यार कर्नाटकाची जी कितें करणी केल्लेली आसा ती नदरेक येतली आसली. आयज सुद्धा प्रवाहाची बैठक जावपाची आसा आनी ह्या प्रवाहाच्या बैठकीन हो एजेंडा आयटम ना. हेच्या पयलीं जेन्ना प्रवाहान नोव्हेंबरान बैठक घेवपाचें थारायल्लें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी जॉईंट इन्स्पेक्शन जें आसा ते करपाच्या संदर्भान जो विशय आसा तो गोंय सरकारान तेंचे कडेन मांडलेलो आनी प्रवाहान तो आपल्या एजेंडा आयटमान घातलेलो, पूण आतां तो एजेंडा आयटमांतल्यान गायब जाल्लो आसा. एकंदर हे प्रकरण पळयत जाल्यार कर्नाटक जे आसा ते 1.72 TMC फीट उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान वळोवन व्हरपा खातीर तरातरांच्यो करण्यो करीत आसा आनी षडयंत्रां आखीत आसा आनी ही तेंची कांय षडयंत्रां जी आसा ही यशस्वी जाल्लेली आसा. कित्याक पावसाच्या दिसांनी हे जे उदक आसा जे गोंय वाटेन येवपाक जाय आसलें तें उदक मोठ्या प्रमाणान मलप्रभेच्या पात्रान वयता. आतां कर्नाटक सरकार जे आसा तांकां एनवायरमेंट आनी वायल्ड लायफ क्लिअरन्स मेळपा खातीर तेंच्यांनी तरातरांची म्हायती जी आसा ती सादर केल्लेली आसा. त्या शिवाय नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी आसा तेच्या कडेन सुद्धा कर्नाटकाच्या वन अधिकाऱ्यांनी हो प्रकल्प जो आसा तो तांकां अनुमती दिवची ह्या संदर्भातलो अहवाल जो आसा तो सादर केल्लो आसा. एकंदर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार चित्र जे आसा हे खूब गोंया खातीर मारक ठरपाचें अशें दिसता आनी ताका लागून गोंय सरकारान आपली एकंदर भुमिका ह्या संदर्भातल्यान स्पश्ट करूंक ना आनी केंद्र सरकारा कडेन म्हादय गोंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली म्हत्वाची आसा. कळसा भांडुरा हलतरा हे प्रकल्प जाले जाल्यार ते गोंयच्या पर्यावरणाचेर कितें दुश्परिणाम जावंक शकता हे सगळें चित्र जें आसा हे चित्र सर्वपक्षीय बैठक बेगोबेग व्हरून मांडपाक जाय, नाजाल्यार कर्नाटक जें आसा तें आमकां ह्या प्रश्नाचेर गोंयचें बरेंच नुकसान करपाक शकता. सोमारा दनपाराक गोवा वेल्ला भिरांकूळ अपघात जालो. चारचाकीन एका पिकअपीक जोरान धपको दिलो. या अपघाताक चारचाकीचे बरेच लुकसाण जाला जाल्यार चालक गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. मडगावच्या उपनगराध्यक्ष पदा खातीर 3 अर्ज दाखल जाल्यात आणि तिनूय अर्ज नगरसेवक बबिता नाईक हिणे भरल्यात. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा वेंचणूक जावपाची आसा अशी माहिती मडगाव पालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकर हांणी दिल्या. उपनगराध्यक्ष कोण ते मंगळारा थारतले. डेप्टी वायस चेअरपर्सन आसा ताचे इलेक्शन्स फाल्यां दवरला सकाळी 11. डेप्टी कलेक्टर SDM रमेश गांवकर आमकां प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणून अपॉयंट केले. सद्या म्हजे कडेन 3 फॉर्मां आयिल्लीं आसा, पूण तिनूय फॉर्मां एकूच कॅन्डिडेट बबिता नायक आनी एक ते प्रपोजर आसा आमचो दामोदर शिरोडकर, दुसरी आसा प्रपोजर कामिलो बरेटो आनी तिसरो प्रपोजर आसा ती दिपाली सावंत. एकूच कॅन्डिडेट एकूच फॉर्मां आयल्या 3 प्रपोज केल्या. विड्रॉल फाल्यां आसता. मिटींग घेवची पडटली. येस मिटींग इज देर आनी मिटींगान मागीर डेप्टी कलेक्टर ही वील डिक्लेअर द रिजल्ट. फॉर्म भरला न्हू कोण प्रपोज केला प्रपोज दिपाली सावंत, पयले कामील बारेटो आनी एक दामोदर शिरोडकर चेअरपर्सन. एकच फॉर्म भरला. एकच फॉर्म 3 जाणां 3 फॉर्म केले. प्रपोज 3 जाणां 3 फॉर्म मजाच ना. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलापूर रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून उदक भायर व्हांवपाक लागलां. आयतारा राती ही पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. सोमारा सकाळ मेरेन हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्या. देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
पुढाराची गरज ओळखून व्यवस्थित नियोजन करून उदकाचो वापर करात. उदकाचे संवर्धन ही पुढाराची गरज आसा असो संदेश वेळचे वेळार सरकारा कडल्यान दिलो वता. जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून वा हेर कांय कारणांक लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसता. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलापूर हांगासर सध्या एक पायपलायन फुटल्या. कारापूर तिस्का वेल्यान नव्या पुलाक जोडपी अंतर्गत रस्त्याचेर श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी शाळे सामकार ही पायपलायन फुटल्या. ही पायपलायन नेमकी कशी फुटल्या ते कळूंक ना, मात काल आयतारा राती ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा. हे पायपलायनींतल्यान सध्या उदक घसघसून व्हांवता, ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा. आयज सोमारा सकाळ मेरेन ही पायपलायन दुरुस्त करपाक थंय कोणूच येवंक नाशिल्लो. ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही उदकाची पायपलायन केन्ना दुरुस्त करतात आनी गटारान व्हांवून वचपी उदकाची नाशाडी केन्ना बंद जाता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर विठ्ठलापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भारताची कूटनीती यशस्वी थारल्या. कतारान फाशीची शिक्षा दिल्ल्या 8 निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांची सुटका केल्या. भारता खातीर हें व्हडलें डिप्लोमॅटीक जैत जावन आसा. कतारान भारताच्या निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांक फाशीची शिक्षा दिल्ली. उपरांत भारताच्या हस्तक्षेपाक लागून तांची फाशी रद्द करून तांकां मरासर बंद खणीची ख्यास्त दिल्ली. पूण भारताच्या डिप्लोमॅटीक फावराक लागून कतारान ह्या 8 नौदळ अधिकाऱ्यांची सुटका केल्या. कतारांतल्यान सुटका जाल्या उपरांत हे 8 नौदळ निवृत्त अधिकारी भारतात परत आयल्यात. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल. एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू. सेम थिंग. कतारात एका खाजगी कंपनीत काम करपी भारताच्या 8 निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांक तांच्या एका न्यायालयान फाशीची शिक्षा दिल्ली. ह्या अधिकाऱ्यांक 30 ऑगस्ट 2022 अटक केल्ली. ते उपरांत तांचेर कारवाय सुरू आशिल्ली. उपरांत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयान 26 ऑक्टोबर 2023 एक निवेदन जारी करून कताराच्या ह्या निवड्याविशीं चिंता उक्तायल्ली. बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड. और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया. एंड बस यही बोलना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिनाक घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो, कोण रे मेल्यान त्याचो तो फोडिल्लो. आयलो आयलो गो, कचरोवालो आयलो. आगो आगो बेगीन कर, तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो, मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो यो बेगीन यो. धरलो कितें? आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि आणि या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पत्ती घालप. आगो पण ओली जाता मगो ती. पळय पळय हात लावन पळय. शी 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 शी. केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूर्ण तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना.
आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना. दारादारांनी कचरो व्हरपाक येऊन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गोंय सरकार. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. विसवा उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडे. मोलेच्यान फोंड्या वचपी प्रवाशी बशीक केरये खांडेपारा अपघात जालो. टायरा कडली पट्टी तुटिल्ल्यान ड्रायव्हराचो बशीवयलो ताबो गेलो आणि बस डिवायडराचेर चडली. या अपघातात देवादयेन कोणाकूच मार लागूना. रिसेंटली आतां एक एक्सिडेंट जालो आसा. एक्सिडेंट म्हणजे असो जाल्लो आसा, हांगा रोड केल्लो आसा, मातशें रिलीफ मेळ्ळा. पण रोड हांकां आतां रिंबल जाल्ले आसा. जी कितें आतां रोड नवीन केल्ल्या कारणान ती माती भितर कसलेली आसा. ताका रोड वयर अप डावन जाल्लो आसा. ताका लागून ह्यो गाडयो आसा पळय न्ही, मोठ्यो गाडयो आसा, व्हेकल तर जम्प जाल्ले. जम्प जावन हेची पट्टी तुटलेली आसा आनी तुटून मातसो एक्सिडेंट जाला. पूण कोणाक कांय जावना, थोडी एक मायनर इंजरी जाल्ली आसा. ताका लागून गोवोरमेंटाक लागता हे मातशे रोड आसा पळय न्ही, ते मातशे हॉटमिक्स बरे करचे आनी लेवलार हाडचे, जेणे करून हे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसा पळय न्ही तांकां जंपींग जावन भायर वयचे ना. हे जंप जाला आनी भायर गेला आनी फुडलो पट्टी तुटल्या आनी एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो हांव गोवोरमेंट आनी PWD हांकां मागता, मिनिस्टराक की हे पळय रोड केल्ले आसा, 4 लायन रोड केल्ले आसा, ते मातशे हॉटमिक्स परत करचे, जेणे करून ते रिंबल्स आसा ते वयतले. आमी केरये फोंडा हांगा आसा खांडेपर ते जाग्यार हांगा एक एक्सिडेंट जाला सकाळ फुडें. गाडी सकाळची 8 सुमार मोलेंतल्यान सुटताली विशाल बस. ती फोंडे वयता आसतना रोड केल्ल्या कारणान तो मदीं जंपिंग आसा, मदीं ताका लागून वयर सकयल आसा असो कारणान रोड हांगा ते बस ती जंपिंग जाली आनी तेजो पट्टो जो आसा, जो पट्टी आमी म्हणटा पळय मेन पट्टी, ती मेन पट्टी तुटलेली आसा. मेन पट्टी तुटून बसीचो जो वाहनाचो ताबो आशिल्लो तो एक सायडीच्यान गेला आनी डिवायडराचेर चडलो आनी दुसरी विरुद्ध दिशेन जालो. तेवटेच्यान दुसरी बाजूक गेली डिवायडराचेर. पूण कोणाकूच कांय मार लागलो ना, कारण ती बस चडटना स्लो आशिल्ली, कोणाकूच कांयच मार लागना. ही गजाल जर देवणे जाल्ली, येतना बी जाल्ली जाल्यार कितें एक मोठो अनर्थ घडपाची जावपाची शक्यता आसली. लोकल स्थानीक आसा तेंच्यांनी म्हाका की हो जो रोड आसा वयर सकयल आसा तो पुराय भरून काडचो आनी एक लेवल सारको बरोबर करचो अशी मागणी आसा. मडगांव आणि फातोर्डा घराघरांनी कोयर उखलपा खातीर 6 पुज्य 73 कोटींची निविदा काढल्या. तशेंच सोप्याची निविदा काडपाचेर सोमारा जाल्ले पालिका बसकेत एकमत जालें. हे पालिका बसकेत हेरूय विशयाचेर चर्चा जाली. कांय दिसा पयलीं मडगांवचो कोयर आनी बायो मिथेनेशन प्रकल्पाचेर विधानसभेत चर्चा जाली. टेंडर आहा आमी सोप्याचो टेंडर फ्लोट केलो. कळ्ळें, सोप्याचो टेंडर फ्लोट केलो. आमी आतां हांवूच आतां पळयता की म्युन्सिपालिटी जेन्ना सोपो कलेक्शन फेस्त करता कलेक्शन तेन्ना आमी पळयता की प्रत्येक फेस्ताक आमी आतां हांवें म्हज्या टेन्युअराक 3 फेस्त केली. 3 फेस्ताक अबाव 35 लाख 36 लाख हांवें कलेक्ट ऑन रेकॉर्ड आसा. सो त्या दृश्टीन हांवें तें इन्क्लुडींग फेस्त केला. कित्याक तो
कोण सोंपो कलेक्शन करपी आसता पळय ताका कितें तरी बेनिफीट जावनी आनी त्या हेणे आमी सोंपो इनक्लुडींग सोंपो टेंडरूय केले कळ्ळें फक्त इतलें की कोण खंयच्याय टायमार लावूंक शकता म्हणून आमी ती आज स्पेशल मिटींग घातल्या बाकीचे सगळे पेंडींग व्हडलेशें पेंडींग ना टायम मेळ्ळो जाल्यार स्पेशल परमिशन बी घेवन आमी घेवपाक मेळटा जाल्यार पळयता पूण प्रोविजन ना कोण लागता तरी घेवपाक मेळना मिटींग एमर्जन्सी कितें आसल्यार करचेच पडटलें डोर टू डोर टेंडर कितले आसा डोर टू डोर अराउंड सम 2.95 2 crore 95 लाख कितने दोन्ही एजन्सीचे 666 each 673 दोन्ही फातोडाचा अमाउंट दिला माहिती आसा 6.7 टू एजन्सीज हे 3 कोटी कितने 3 कोटी 1 कोटी 3 कोटी 20 लाख 30 लाख आणि कितने ऑर्डर एक्झॅक्टली फिगर म्हाका तुम्ही टेंडर फ्लोट करतले हय आज ऑलरेडी आमी अप्रुवल बी पुरो काडला फक्त आतां टेंडर फ्लोट करपाचें उरला ते बिकॉज ऑफ हय तेच आमी मिटिंगार डिसायड केला कितें म्हणला पळय कशें आसा सपोर्ट टेंडर आतां पीडीएचो म्हाका आयकपा येयला की पीडीएचो 3.5 कोटी कितें टेंडर काडला पडटा पीडीएचो 8 जण खंय बिडर आसले 8 जण बिडरीन खंय त्या दिसा ऑब्जेक्शन घालें फॉर्मूच भरना बायलां आयच्या युगात फकत घरचीच कामां न्हय तर दर एका क्षेत्रात फुडें सरतना दिसून येतात ज्येष्ठ नागरीक जावन लेगीत वेल्लेच्या एका बायलेन 70 वर्सां पिरायेचेर चारचाकीत चलोवपाचो निर्णय घेतला पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट दर एका क्षेत्रात बायलां फुडें सरतना दिसून येतात वेल्लेच्या 70 वर्सां पिरायेच्या लक्ष्मी वेल्लेकारान चारचाकी शिकपाचो निर्णय घेतला घरकार गेलो तेन्ना सावन गाडी घराच आशिल्ली पण खंय बाजारात वा हेर कामा खातीर गांवा भायर वतली जाल्यार दुसऱ्यांचो आदार घेवन गाडी भायर काडची पडटा ह्या हेतान तिणें स्वता गाडी शिकपाचो निर्णय घेतलो सकाळी 7 वरांचेर ती घरांतल्यान भायर सरता 45 किलोमिटरांचो प्रवास करून कुडचड्यार गाडी शिकपाक वता गाडी शिकता उपरांत परती घरा ती 2:30 पावता अशी लक्ष्मी वेल्लेकार सांगता गॅडलिसान कदंबाचेर हांव 45 किलोमिटर सावड्डे येता सावड्डेच्यान हांव मागीर मोटर राज मोटरा हितून शिकपाक वयता गाडी 10 पावता हांगा 10 मागीर टायमींग शिकपाचो म्हणून हांव सकाळ फुडें कदंबाचेर येता 7 आनी वयत कितले वयता मागीर रोखडे 11:30 12 मिनटां बस सुटता कदंबा तुजेर वयता 2:30 पावता त्या नंतर जेवता मागीर 2:30 दाखले चड्याक लर्निंग काडटना तो गेल्लो थंय सायबा बी सांगलें न्ही तिका लर्निंग काडून दी म्हणून आनी दुसरी म्हणल्यार सून सुद्दां मागीर व्हडली सांगता की शिकाई म्हणून आनी बाकीचे बाकी सगळें सांगता म्हाका शिक म्हणून म्हाका तेंचे हेल्प आसा हेल्प करता ते म्हाका जेवले मागीर हांव सुपारी झाडां आसा आमगेली तितून वयता उदक लावपाक निवळ करपाक काजू आसा थंय वयता आनी इतले तुका अशें थकना तूं म्हाका प्रॅक्टीस जाल्ली आहा ती पयलीं जाम बसत ना केन्ना कामा शिवाय ह्या त्याच्या निर्णयाक घरच्यांचो तसो गांवच्या लोकांचोय तेंको आसा वेल्ल्या सारक्या ग्रामीण वाठारांत बसींची सोय सारकी ना अशा वेळार बाजारांत दोतोरा कडेन वा हेर खंय वतना गाडयांचोच आदार घरांत गाडी आसा पण चलोवपी कोण ना म्हण तिणें गाडी शिकपाचो स्वता निर्णय घेतला आनी आमी तिका तेंको दिला अशें तिचो चलो सांगता एक उमेद जाता आई म्हणजे आता 70 वर्साची आसा आणि तिका आता नात्र जाल्ली आजी जाल्ली आसा ती पूण ह्या वयाचेर वेल्ल्या सारख्या अशा खेडवळ आणि ग्रामीण भागांतल्यान आयिल्ली बायल आसून सुद्दां तिका ह्या वयाचेर जेन्ना गाडी शिकपाची उमेद येयली तेन्ना म्हाकाय बरें दिसलें आनी हांव म्हणलें आई शिक तूं कारण आमचे कडेन ऑलरेडी तिची एक गाडी आसाच ऑलरेडी आनी तिका चलोवपाक आमकां ड्रायव्हर सोदचो पडटा कारण वेल्ल्या सायडच्यान मडगांव येवप हॉस्पिटलां सावड्ड्या येवप जाल्यार कोण तरी ड्रायव्हर जाय पडटा सो अशा वेळार ती म्हणपा लागली एका सांग तेका सांग अशें सांगचें पडटा त्या पेक्षा ती म्हणपा लागली आपुणूच ड्रायव्हिंग कित्याक शिकचें न्ही ह्या वयाचेर सो ती आतां सकाळीं उठून त्या ग्रामीण भागांतल्यान सावड्ड्या सारक्याक एक 35 किलोमिटराचेर 40 किलोमिटराचेर ती ट्रॅव्हलिंग करता आनी हांगा येवन शिकून परत ती 3 पर्यंत ती थंय पावता तो म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आमी सगळ्यांनी तिका म्हणलें की तूं चल शिकून घे सपोर्ट आसा तुका आमचो सगळ्यांचो आमी सगळे सपोर्ट करता कारण आमकां खूब उमेद जाली की ह्या वेळार जेन्ना ती सेल्फ कारण कशें आसा सिनियर सिटीजन जितले आपले सेल्फ डिपेंडंट जातले
तितलेच तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. भुरग्यांचेर जालें, सुनेचेर जालें, नातराचेर जालें. ही एक बरी गजाल आसा की तांकां आयज ज्या पद्दतीन सरकार सुद्दां मोटिवेट करता, मोबायल चलोवपाक आसतले किंवा आपले कितें कामां आसा ती ऑनलायन करपाची आसत, जाल्यार अशी जितली ती आपली सेल्फ डिपेंडंट जाता तितली ही बरी गजाल आसा. म्हणून हांवें तिका पूर्ण म्हाजो कडल्यान सपोर्ट केलो. शिकता ती शिकता म्हणल्यार ती आमकां बरी दिसता, शिकली ती. आनी अशीच आमकां शिकोवन आनी ती शिकता तशीच आमकां बरें दिसा. आनी केन्ना तरी ती आमकां जाल्यार व्हरतली, आमकां सगळ्यां तिणी सांगलें आपूण शिकपाक वयता, 1 म्हयन्या हें करून आपूण शिकता आनी जायना जाल्यार आपूण परत वयता अशें म्हणून सांगलें न्ही. आनी आतां ती बरे भशेन शिकपाची आनी आमकां तशेंच आमकां बी मातशें शिकून दिसता, बरें दिसलें. खंय तरी मेळ्ळें आमकां बी मातशें ती खंय मेळ्ळें हात दाखोवन हाडूं. आतां ती शिकतीत कोण तुमकां कितें दिसता? बरें दिसता. मग तुमकां शिकोनशें दिसता? दिसता. तेणें आमकां सांगलें म्हणजे ती आपूण शिकता, मागीर आमकां बरें गेलें म्हणलें थंय शिकलें तें. ती गेल्या चेडवांनी सांगलें, चेड्यांनी सांगलें, बरें जालें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश सतरकर. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. साहेब 2 दीस जाले आमी एक सस्पिशियस गाडी ट्रेस करीत आसा. ही गाडी परत वास्को, पणजे, मडगांव, काणकोण गांवांत जंगलान घुंवत आसा.